दिवचलच्या वाटादे वाठारांत स्वताचे बायलेर तलवारीन हल्लो करून तिका जिवेशी मारपाचो प्रकार घडिल्लो। आंगार कांटो हाडपी हे घडणुकेक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मैनुद्दीन आनी राबिया हांचे मदीं सदांच वाद जाताले। ह्याच वादावादीक लागून दोगांयनी वेगवेगळे जावपाचे निर्णय घेतिल्लो। पूण अचकीत अशें कितें घडलें की मैनुद्दीनाक राबियाचो जीव घेवचो पडलो। पळयात पुराय बातमी। दिवचले न्यू वड्यार घोवान धारदार तलवारीन वार करून भर रस्त्यात बायलेचो जीव घेतलो। हे घडणुकीक लागून पुराय गोंयभर बोवाळ पडलो। हल्ल्या उपरांत लागींच आशिल्ल्या लोकांनी ते बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरून घातली, पूण ती काय जगपाक पावली ना। हॉस्पिटलांतूच तिणें जीव सोडलो। मैनुद्दीन आनी राबिया हांचो 5 वर्सां पयलीं निकाह जाल्लो खंय। तांकां 4 वर्सांचे चली भुरगेंय आसा। फाटल्या 2-3 वर्सांनी तांचे फिसकटले। मैनुद्दीनाक ड्रग्साचें व्यसन आशिल्लें आनी हाचे वयल्यानूच घोव आनी बायले मदीं झगडी जाताली। घोवा बायले मदली ही झगडी पुलीस स्टेशना मेरेन पाविल्ली। पुलिशेन घोव मैनुद्दीनाक कितलेशेच फावट भंय घालून सोडून दिल्लो, पूण मैनुद्दीन मात आयकपाक तयार नाशिल्लो। मैनुद्दीन आनी राबिया फाटल्या 2 ते 3 वर्सां सावन वेगळीं रावतालीं। दर दिसा जावपी झगड्याक लागून बेजारिल्ल्या राबियान मैनुद्दीनाक तलाक घेवया म्हणूनय सांगिल्ले। तलाकाची तयारीय केल्ली। शुक्रारा तांच्या तलाकाची निमणी सायन आशिल्ली खंय। सांजच्या 4 वरांचेर तांची सायन जावपाची आशिल्ली। त्या नादी राबिया आपले चलयेक ट्युशनाक सोडपाक गेल्ले। ट्युशनाक सोडून ते आपल्या घरा वयताले इतल्यान वाटेत ताका मैनुद्दीन मेळ्ळो। ताणें राबियाचो फाटलाव केलो। भर रस्त्यात ताका आडायले आनी ताच्या वांगडा झगडी केली। झगड्या उपरांत ताणें आपले गाडयेंतली तलवार काडली आनी राबियाचेर सपासप वार केले। ह्या तलवार हल्ल्यांत गंभीर जखमी जाल्ले राबिया रक्तबंबाळ अवस्थेत रस्त्यार कोसळ्ळे। लागींच आशिल्ल्या लोकांनी हो प्रकार पळयलो आनी ताका दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केले, पूण उपचारा वेळार राबियान जीव सोडलो। ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या मैनुद्दीनाक 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त जाल्या। दिवचलच्या वाठादे वाठारांतल्या न्यू वाड्याचेर बायलेचो निर्दयीपणान खून करपाच्या प्रकरणात आता वेगवेगळी म्हायती फुडें येवपाक लागल्या। शुक्रारा भर दिसा उजवाडे न्यू वाड्याचेर भर रस्त्याचेर मैनुद्दीन हवांगी ह्या तरणाट्यान स्वताची बायल राबिया हवांगी हिचेर तडसादीन वार करून तिची निर्दयीपणान हत्या करपाची दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली आसा। बायलेचेर तडसादीन हल्लो केल्या उपरांत मैनुद्दीन हो स्वता दिवचल पुलिशेक शरण आयलो। ताचे उपरांत पुलिशेन रितसर गुन्यांव नोंद करून मैनुद्दीन हाका अटक केली। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा, दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाली दिवचल पुलीस स्टेशनाची पुलीस टीम ह्या खून प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।